4.5 लाख चौखण मीटर जमनीर IIT प्रकल्प येवपाचो आसा। 1968 वर्सा गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयान जमनीचो ताबो घेतिल्लो। हो मुद्दो कटमगाळ संदर्भात आसा, पण त्या भागाक आमी मातूय हात लायनात। खंयचोच प्रवेश मार्ग आडोवचे नात। लोकांनी ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। IIT जी जाता 4.5 लाख स्क्वेअर मीटर जी गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीत 1968 जी पोझेशन घेतलें ज्या जमनीचे त्या जमनीत IIT जाता। आणि जो प्रश्न आसा तो आमचो कटमगाळ ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता हांगा आमी हात लायना, ताका मात्तूय हात लायना। आणि आमची IITची जी जमीन आसा ती अप टू ITI म्हणून आमचे पयलींचे आसा। आतां जे IITचे हॉस्टेल आसा त्या हॉस्टेलांत एकूण ITI आसा, त्या लेवलांत ती IIT येता। हाजे फुडें मुखार वचना ती IIT। सो लोकांनी हेचेर विचार विनिमय करपाक जाय। कोण तरी कितें सांगता म्हणून कितें करपाक जायना। मुख्यमंत्र्यानूय आज सुतोवाच केला सगळ्यांनी ह्या मोठ्या प्रोजेक्टाक हातभार लावचो म्हणून। फुडें सगळ्या लोकांच्या हातांत आसा। वाट बीच ब्लॉक जातले म्हणटा कांय ना, तशें कांय ना। वाट जी हाडल्या तेका एक्सक्लुझिव्ह गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजचे कॅम्पस जो आसा ताचे भायल्यान ऑलरेडी वाट आमी 2014 धाडिल्लो। 2014 ऑलरेडी वाट भायल्यान मार्किंग नीस दाखयता ते लोक कितें सर ते कोणा मार्किंग नीस घातल्या म्हणून दाखयता ते भायले तांचे जागे भायले नीस दाखयता ते। कितल्या पर्यंत पळय जो मनीस ते कोण कितें दाखयता पळय ताका तूं वरतना ही इज वन MTS इन वन स्कूल, त्याचे वर तुम्ही बसा आणि ताचे कडेन प्रश्न IIT प्रोफेसरा म्हळ्यार बसया ताका आनी ताका आन्सर क्वेश्चन्स विचारा। सर ते ओपोज पयस करता लोक ITA तुमकां दिसता की तेका अवेरनेस तुमच्या गांवांत जावंक ना त्या खातीर ओपोज जाता सारकें म्हाका दिसता ओपोज करपाक प्रश्नूच येना। हो गव्हर्मेंटाच्या जाग्यान IIT येता। प्रोटेस्ट ओपोज येवपाक प्रोटेस्ट हो सगळ्यांचो आसता। आज प्रोटेस्ट सगळे कडेन जालो न्ही, थोडे कडेन म्हण सारकें सगळे कडेन प्रोटेस्ट। आतां हांगा म्हजे प्रोटेस्ट जाता आमी सारकें करता आसतना कोण तरी येवन चीफ इंजिनियरान हांगा घेराव घातला। म्हगेल्या घरा घेवन पावले आनी बिलां आशिल्लीं वॉटर सप्लायाचीं आतां